फाटल्या 15 दिसां सावन वाडिल्लो टोमाटांचो दर तसोच आसा। सध्या गोंयांत टोमाटां 100 ते 120 रुपया दर किलोन विकपाक लागल्यात। इतलेंच न्हय तर हेर भाज्यांचे दर वाडल्यात। बदलत्या हवामानाक लागून बाजारांत टोमाटांचो दर वाडला अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा। उष्ण गिमाक लागून टोमाटांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाता। जून म्हयन्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या सप्तका मेरेन किला फाटल्यान 30 ते 35 रुपया आशिल्ल्या टोमाटांचे दर जूनाच्या निमण्या सप्तका सावन वाडल्या आनी फाटल्या 10 दिसांत हे दर सुमार 4 पटींनी वाडल्यात। देखून सामान्य नागरिकांक बरोच फटको बसला। कारण म्हणजे कितें आहा तें जें पीक जाता न्हू तें पीक सद्या कमी आहा आनी चड पावस आतां लेट पडलो तेज्या मुळे थंय पिकांक ना तशें टमाट आनी हे सगळे टमाट वचून कर्नाटकाक वचून येता ते खाली येता म्हणजे टमाट थोडे येता जे आमकां जाय आसले 4 गाडयो पळय ती येताना एक गाडी येता आनी मार्केटान थंयसर बेळगांवां जावन थंयसर ते मार्केट आहा त्या मार्केटान तुका हें आता की एक 20 गाडी येता जाल्यार थंय 2च गाडी येता म्हणजे ती घेवपाक थंयसर लोकांची सगळी गर्दी जाता आनी ताका लागून ती रेट वाडून येता माल नासल्या मुळे पीक सद्या कमी आहा माल ना सद्या शॉर्टेज आहा माल पावस कमी आसल्या कारणान कराड जो येता एक आनी वचून येता आनी आमच्या कर्नाटकान सगळें चडशें जालें पळय आतां चडशे जाग्यार आदी आसताले पळय बेळगांव गाडी बिडी आसताले ते टमाटां ना थंयसर लोकल सगळे मेन आहा त्या जाग्यार वचून टमाट येतात। बेळगांव सद्या आतां थंयसर 110 रुपया रेट आसा सद्या चालू 120 रुपया लागता कित्याक चड लांब गावना थंयसर आनी कांय ना आमकां तेजेर फायदो 1 रुपया बी मेळना टमाटाचेर कित्याक इतलें म्हारग जालां आनी कितें म्हणून लोक घेतले म्हारग ती 140 रुपया इतली जाय रेट तेजी आतां जाल्यार काल रेट जाली ती बोक्साची 2300 रुपया एक रेट जाल्या बोक्साची 22 किलो 23 किलो टमाट आसता हेजे कितें करतलो आतां ते 1 किलो व्हरतलो 1/2 किलो घेवन वयतलो न्हू आतां तें जायना न्ही इतले पयशे तेजे जाग्यार हांव आतां हांगा विकता म्हाका दिसता तेंच्यांनी 1 किलो व्हरोंक जाय म्हणल्यार कितें ते 1 किलो घेतले जाल्यार 120 रुपया जाय हांवूच तर जाल्यार म्हाका घेवपाक ते दिसतलें की बाबा 120 रुपया खूब जाता न्हू ते 1/2 किलो घेतलो आनी वयतलो सद्या भांगर जाल्ले आसा त्या रेट आनी अशी टमाटाची रेट अशी केन्नाच सांगनासली ही फर्स्ट टायम जाला केन्नाय हे म्हणजे शॉर्टेज आसले कोरोनाच्या टायमार बी तेन्ना मेळनासले लोकांनी तेन्ना हाडल्यान तेन्ना लोकांनी 120 तेन्ना विकले ते 1-2 दिसांक 3 दिसांक हें आतां कंप्लीट आतां 8 दीस जाले जाल्यार 120 चलता आनी हें आनी 15 दीस जाले आनी एक म्हयनो भर तरी अशेंच उरतलें काय दिसता म्हाका वाडप आनी थंयसून येता तेज्या प्रमाणे आमकां वाडोवचें पडटा थंयसर बेळगांव मार्केटाक रेट जाता पळय तेज्या प्रमाणे रेट वाडटा कितें करतलें 1 किलो टमाट घेतले परत दुसरें कितें घेतलें 500-600 रुपया जाता न्हू लोकांचे लोक जोडटले कितें आनी खातले कितें इतलें म्हारग आमकां म्हणल्यार एक बरें दिसना म्हणल्यार कितें करतलें कांय टमाट नासतना म्हळ्यार भाजी विकता मेन तो आयटम जावं पेट्रोला पेक्षा टमाटाची रेट जाली।